Today, we honor the martyrdom of Saint Lawrence, a deacon of the Church of Rome. Lawrence was one of many high-ranking Christians executed by order of Roman Emperor Valerian. At the beginning of August in 258, Valerian issued an edict commanding that all bishops, priests, and deacons of the Roman clergy be hunted and immediately executed. According to Christian tradition, in his greed, Valerian approached Deacon Lawrence and declared that if he showed him where the church's great gold and silver were located, he would offer him clemency. In his response, Lawrence requested that Valerian give him 3 days to assemble the riches of the church. During the 3 days, Lawrence gathered together all the sick, handicapped, and misfortunate citizens in one place. When Valerian arrived, Lawrence presented him all the underprivileged citizens who gathered together, proclaiming that this was the pure gold and silver of the church. Enraged, Valerian ordered for Lawrence to be publicly burned alive on a grill. 4 days after, Pope Saint Sixtus II and his companions were beheaded. Lawrence was buried in the field of Verano, near the Via Tiburtina, where Constantine the Great built a basilica. It is a constant reminder of how to live and how to die faithful to the gospel. सुरुवात सगळे आम्ही किती घेऊया A2 पेज नंबर 1 A2 पेज नंबर 1 आमच्या बापा सगळ्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मनात एकाच काळजात तुझे मुखार आमी एकाच मनात एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता तुका वंदून मान करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मनात एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता एकाच मनात एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां दिवं आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक ह्या आयचे मिसाचे भेटेन. आयज पवित्र सभा बागेवन फ्लोरेस ह्या प्रधान सेवक आनी रॉक साक्षाची परब मनयता. आयची ही मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या पेद्रू आंतोनियो दा कॉस्टा ताच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता आना सेवेरिना नोनीस हिच्या ओतम्या पासत. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात ते आमच्या भावा भयणां पासत मागुया. आयज जल्माचो दीस मनयतात लॉयड कामिलो, फॅन्सिया कुलासो आनी जनाया डायस दोगूय जाण आयज आपलो पयलो जल्माचो दीस मनयतात. तांचेय पासत मागुया. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमी मागुया नातानियल डायगो नोनीस हे गेल्ले 4.5 म्हयने ही सगळीं मिसां आमकां जरी तर बरे भाशेन आमकां पळोवपाक आनी तातूंत भाग घेवपाक लायव्ह स्ट्रिमींग जाता जाल्यार आमचो भाव नातानियल ह्या कंप्युटराच्या फाटल्यान बसलेलो आसता आनी हे सगळें बरे भाशेन तुमकां पावचे पासत तो
हे 4.5 म्हयने वावरीत आयला जाल्यार कितें भाशेन आयज सगल्यांनी तुमी ताचे पासत मागचे, ताच्या फुडारा पासत मागचे आनी हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्तिरांच्या रक्ता वरवीं पवित्र सभेक जीव येता. भावा भयणीनो, आयज ह्या रक्त साक्षाची परब, सांत लॉरेन्साची परब आमी मनयता आसतना आमकांय असले जायते दुमाळे आसात. आयजूय आमकां मार्तिरांची गरज आसा. जाल्यार सगळे जे मार्तीर जावपाक तयार आसात, सगल्यांक जांकां मार्तीरपण फावो जाता तांचे पासत मागता आसतना जायते फावटी आमकां असले मेळ्ळले सयेक दिसाच्या दिसाक घडये आमकां मरूंक पडूंक ना, पूण जायते फावटी आमकां दुमाळो सोंसपाक पडला वो आमकां वावर करूंक त्रास कश्ट पडल्यात. असल्या वेळार आमी फाटीं रावल्या भिवून. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता, तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शेडी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. बापा, तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन बाग्योंत लोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विस्वाशी रावून आनी रक्त साक्षांचें कोश्ट मरण सोसून मोहिमेवून जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, जो थोडें वोपता तो थोडें लुंवता आनी जो चड वोपता तो चड लुंवता. आपणें दिवंक थारायलें तें जण एकल्यान दिवचें. तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटना म्हूण न्हय. कित्याक जो हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. तर तुमकां सगळी देणी उपट दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच फावो तितलें मेळ्ळें म्हणटच दोयाळ करण्यो करूंक तुमकां अगळें कितेंय आसतलें. कित्याक अशें बरयलोलें आसा, भरपूर ताणें वांटले आनी दुर्बळांक दिलें. ताचें प्रमाणीकपण सासणाक तोखता. जो वोंप्याक बी आनी ताका पोसूंक खाण जेवण दिता तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार.
आमचो जबाब जातलो, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. परतून म्हणयात, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस बागी. तांची संसद प्रितुमेचेर बळीश जायत वेतली. प्रमाणीक मनशांची संसद सुडोयव. जबाब, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो नितेकाळी. जबाब, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. निर्भागाची खबर पावत म्हूण ताका हुस्कोच ना. तो आपले काळीज गोड धरता, ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपल्या दुस्मानाचें गोरतान जाल्लें पळोवन तो दादोशी जातलो. जबाब, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. सदळ हातान तो दुबळ्यांक वांडटा. ताचें बरेपण तोखतलें सदांकाळ. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव तुमकां सत सांगता, गोवांचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, पवित्र सभेच्या मार्तिरां मदें एक महान मार्तीर म्हणल्यार सान लॉरेन्स, आनी ताची आमी खबर घडी सगळीं जाणा. आयज मिसाच्या पयलीं आमी हो व्हिडियो वाजयलोलो. सान लॉरेन्स एक दियाक्न, जो 7 दियाक्न पयले रोमा शाराक वेचून काडलेले 3ऱ्या शेंकड्यांत, जेन्ना राजा आसलेलो हो एम्परर वालेरियन, आनी पवित्र सभेक धुमाळो सुरू जाल्लो. पाप साहेब आसलेलो पाप साहेब सिक्स्तुस दुसरो, आनी तेन्ना पवित्र सभेक जेन्ना धुमाळो जाल्लो तेन्ना पाप साहेबाक मारून उडयलो. पवित्र सभेची जितली इगोर्जेची जितली जमीन आसा
जितली भांगार आसा, जितले दुडू आसात ते सगळे काडून घेवपाक ह्या राजान फरमायलोलें. आनी पवित्र सभेची ही सगळी हो ट्रेजर जो आसा ताचो इन्चार्ज आसलेलो लॉरेन्स, दियाक्न लॉरेन्स. आनी हो राजा ह्या दियाक्नाक आपयता आनी ताका सांगता, जितलेंय भांगार आसा, जितलीय गिरेस्तकाय आसा ती सगळी आड म्हज्या ताब्यान घाल, आनीक हांव तुका एक बरी स्वाद दितलो, बरो दर्जो दितलो, बरो मान दितलो. आनी लॉरेन्सान मागले 3 दीस, आनी 3 दिसांनी जितलेय जाण गरीब मनीस आसले, जितलेय जाण पिडींत आसले, जे कोण सांडलेले कसले आसले, तांकां सगल्यांक एकठायले आनी राजाक सांगलें, ही पळय आसा पवित्र सभेची गिरेस्तकाय. आनी जेन्ना हो दियाक्न जें कितें पाप साहेब सिक्स्टूस दुसरो करून गेल्लो, म्हणजे पवित्र सभा राखूंक, सांबाळूंक आनी तिका सुरक्षा दिवंक तें तोय करतालो, जाल्यार ताका उज्याचे कायलीचेर भाजपाक ही ऑर्डर दिली. आनी जेन्ना तेचें एग्जिक्युशन चालू आसलें तेन्ना एक बरीशी वस्त आमी सदांच ताचो उगडास करता. जेन्ना कायलीर ताका घातलेलो आनी उज्याचें आगटें पेट्टालें, जे कोण ताका एग्जिक्युशन करताले तो तांकां सांगता, एक वाटेन जाली भाजून, आतां म्हाका परतियात, जे भशेन आमी नुस्तें परतिता, आमी नुस्तें भाजता तेन्ना एक वाट जाली भाजून, आतां दुसरे वाटेन परतियात. भाव भयणीनो, ह्या धुमाळ्यान वो ह्या कोश्टान, त्रासान लॉरेन्स खुशाल रावलो. खुशाल रावपाचें कारण जें कितें ताणें बरेंपण केल्लें, भोव करून गरिबां सवें, कित्याक गरिबांची सेवा करूंक, तांकां फावो तें दिवंक हांसत्या तोंडान ताणें केलें. जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, आमकां बागेवन पावलू कोरिंतकारांक चीट बरोवन उगडास करून सांगता, तुमी दितात तेन्ना दिवचें पडटा देखून दिनाकात, तोंड वांकडें करून दिनाकात, गुणगुणून दिनाकात, पूण हांसत्या तोंडान दियात. जो कोण हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. आनी हांसत्या तोंडान भोव करून आमी जेन्ना गरिबांक पावता, ह्यो बऱ्यो करण्यो करता, तेन्ना आमकां देव मान दितलो. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजूनय सांगलां, आमच्या जिवितान, जण एकल्याच्या जिवितान आमी मरूंक पडटा. जायते पावटी आमी आमकांच ना म्हणचें पडटा, जायते पावटी आमी आमकांच उणेपण भोगचें पडटा, आनी जायते पावटी दुसऱ्यांची उतरांय आयकूंक पडटा, बोगलांटाय घेवंक पडटा. तरी पूण हांसत्या तोंडान दुसऱ्या सवें बरें करीत राव. आनी जो कोण म्हजी सेवा करता, म्हजो बाप ताका मान दितलो म्हूण जेजून सांगलां. घोवांचो कोणो त्या मातयेन पडून मरूंक जाय, मागीरूच तो किल्लोता. जाल्यार आमी जेन्ना आमचेर असले कोश्ट, त्रास, असलें मरण येता, तेन्ना खुशालकायेन आमी देवाच्या राज्या पासत वावुरता देखून खुशाल जावया. आनी हेच खुशालकायेन आमच्यान जाता तितलें गरिबां सवें, गरजेवंतां सवें, जे कोण बरे ना तांचे सवें हें बरेंपण दाखयत रावया. आनी ह्या दिसांनी जेन्ना ही महामारी आमचे भोंवतणी चलता, दुबाविरीत आमी सगळ्या सांतां भक्तांची एके भशेन मजत मागता, तांचेय विनवणेन आमी देवा लागीं मागता, हे महामारींतली आमकां भायर काड. जाल्यार बागेंत लॉरेन्साचे विनंतीन आमी हेंच मागुया. आनी भोव करून जे कोण गरीब आसात, जे कोण कश्टवतात, तांकां कोण ना आदार दितलो, असल्या पासत करीत भाशेन आमी आमची मागणी तरी भेटोवया. आनी जाता ते भाशेन आमच्या दुडवांचो आदार वो आमच्या वावराचो आदार तांकां फावो करुया. तर हेंच करूंक आमकां कृपा मागता आसतना पवित्र सभेक आनीक जायते मार्तीर दी. आनी ह्या मार्तिरां वरवीं आमची पवित्र सभा सदांच घट आनी सदांच उबी उरूंक आमी देवा लागीं मागुया. भेटोन वेळार गीत घेवया. C23 पेज नंबर 38. C23. Gości वावरांत घालता बापाच्या दिसाक, आमच्या ताटां दोस्ती रुपान, आमच्या ताटां दोस्ती रुपान, काडलोलो रोस मुयच्या पोळां,
दिसा आमची काळशी चोऱ्या रुपा आमची काळशी चोऱ्या रुपा मागून या वरदानाचो आवडेता तूं भेटलो जाय सदांच तुका भेटे ओरपिलोले तुजेरूच होच मागून या वरदानाचो आवडेता तूं भेटलो जाय सदांच तुका भेटे ओरपिलोले तुजेरूच म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमचे आदरले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्फूर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेंत लोरेस जमनीन ओपलेल्या गोवांच्या कोण्या वरवीं आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रोग साक्षाच्या मरणा वरवीं मोहिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सुबां पीक दिवंक पावलो. ह्या मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात हांवें उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांच्या आसनांच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन परजळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. मुत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय, मुत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो घोट पर घोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उडो खाता आनी एकाची तें पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येसो, आमी तुजें मरण परगटा. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरता तेन्नाच तो नवें जिवीत दिता. आमी आमच्या भावार्था पासत सदांच उबी रावून आमचो भावार्थ सांबाळूंक आनी ह्याच भावार्थाची फळां सगल्यांक पावोवंक कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतेन राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या देवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें. मोगाळाची जेजू, मोगालाची येसू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूवन हांव सगल्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेतां. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटोच शोकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खो तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून कितेंच वेगळो कितेंच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया D17 पेज नंबर 56 D17. जेसू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्याक तुका. जेसू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्याक तुका. यो यो म्हज्या जेसू
जेसू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्याक तुका जेसू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्याक तुका सोमी म्हणटा कोण म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बागेंत लॉरेन्साच्या काळजा वरी आमचीं काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कोश्टांक आनी हाल उपद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी ओनीत भोगतल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कोश्ट मरण लेगून सोंसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर पदवीदार आनी काकलूतसारा देवा, सर पदवीदार आनी काकलूतसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करता. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखार कश्टावतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळायेन आयकून घे. ह्या अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवंक हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानान एक गुणादीक वासी बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आयज सोमार सांजेर 7:15 वाजता पवित्र संस्काराची बसवण जातली. खुशाल सदांच आमी भोंवचे, खुशाल दारूस आमी रावचे, मोगा जिवीत एकूच बरें, बावळा जिवीत हें खरें. खुशाल सदांच आमी भोंवचे, खुशाल दारूस आमी रावचे, मोगा जिवीत एकूच बरें, बावळा जिवीत हें खरें. आमची काळजां खुशीन आदार दितो लावणे बरे उद्गार. आमचो बापूय आसा स्वर्गार, आमचे तो सूख आमचे बांदार. खुशाल सदांच आमी भोंवचे, खुशाल दारूस आमी रावचे, मोगा जिवीत एकूच बरें, बावळा जिवीत हें खरें. खुशाल सदांच आमी भोंवचे, खुशाल दारूस आमी रावचे, मोगा जिवीत एकूच बरें, बावळा जिवीत हें खरें.
आपलो